की तुम्ही गोयच्या जनतेक फटयल्ले आसा, तुम्ही गोयच्या लोकशाहीचो अपमान केल्लो आसा, लोकशाहीची थट्टा केल्ली आसा. सो आमी आयज हांगा जे जमल्या की काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बेरर सगळे जमलेले आसा. आयचो हो दीस गोयच्या इतिहासान काळ्या अक्षरांनी बरोवपाचो काळो दीस जावन आसा. आनी तो काळो दीस मनोवपा खातीर हांगा आमी काळो फ्लॅगूय घेवन येयल्ले आसा. आमी हांगासून चलत वयतले, बस स्टँडा वटेन वयतले, निशेध करीत वयतले आनी थंय मागीर ज्या जाग्यार एक आमकां जागो आसा थंय रावतले आनी थंयसर मागीर आमी ह्या 8 जाणांचे पुतळे लासतले. प्रतिकात्मक ह्या 8 जाणांक लासपाचें काम आयज काँग्रेस पार्टी करता. सो सगळ्यांक मागता की शिस्तीन तुमी बस स्टँडा वाटेन चलत वचपाचे आनी मुखावेली कार्यावळ ही मुखार जातली. परतून एकदां अमित पाटकर अध्यक्ष यांच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें जावं म्हणटा की तुमी एकाच उल्याक तुमी सगळे ऑफिस बेरर आयच्या खिणाक हांगा येयल्ले आसा. सो आमी मार्च करुया. Go. मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. मंजीकर आपण मुखारासाठी यो मुखार एक दो गद्दारों को फेंक दो. 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. 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 एक दो गद्दारों को फेंक दो. एक दो गद्दारों को फेंक दो. एक दो गद्दारों को फेंक दो. गद्दारों को फेंक दो. गद्दारों को फेंक दो. मुर्दाबाद मुर्दाबाद गद्दार मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. एक दो गद्दारों को फेंक दो. साइडिक सुन चला कोणाक डिस्टर्ब करनाका. साइडिक गद्दारों को फेंक दो.
मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद 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 गोयचे गद्दार मुर्दाबाद एक दो गद्दारों को फेंको 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 गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद फेंको फेंको गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गद्दारों को फेंको गोयचे गद्दार मुर्दाबाद 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 गद्दारों को फेंको 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 गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गद्दारों को फेंको 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 मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद
रस्ता अटन करा रे लाईट काढाय गद्दारों को फेंक दो, 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 गद्दारों को फेंक दो. गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. गद्दारों को फेंक दो, 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 गद्दारों को फेंक दो. मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. एक दो गद्दारों को फेंक दो, 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 एक दो गद्दारों को फेंक दो. मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. एक दो गद्दारों को फेंक दो, एक दो गद्दारों को फेंक दो, एक दो गद्दारों को फेंक दो. आज 14 सप्टेंबर 2023 म्हाका दिसता हो गोयच्या राजकारणातल्या एक ब्लॅक डे ऑफ द डेमोक्रेसी. ब्लॅक डे ऑफ द डेमोक्रेसी कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक 2022च्या इलेक्शनाक ह्या पीडित गोयच्या जनते मुखार आमी गेले आणि जनते मुखार वता आसतना आमचे हे सो कॉल्ड लीडर तेन्ना आमकां आनी देवा मरेन वेले, देवळांनी वेले. म्हजे बरोबर खुबशे त्या वेळा वयले कॅन्डिडेट हांगा हाजीर आसात आणि दे वील स्टँड बाय वॉट आय एम सेइंग. की जेन्ना आमची मिटींग जाली आणि मिटींगेक जो देवाकडे उलयतालो मनीस तो मदींच उबो रावलो आणि ताणें आमकां सगळ्यांक सांगलें की गोयच्या जनतेक जर तर आमी विश्वास जर दितले जाल्यार आमी देवा मुखार वचून सोपूत घेवया. जे कोण कॅन्डिडेट आसा हांगा ते सांगिल्ले जेन्ना तो एक सिनियर लिडर त्या वेळा वयलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि आमी तेन्ना नवे आशिल्ले म्हणून आमी भावार्थांनी कित्याक आमी देवाक भिवपी लोक म्हणून आमी ते आयकून देवळान गेले. आमकां खुर्सा मुखार व्हेले, थंय गाराणेय घातली लोकांनी. कोणे गाराणी घातली ती सगळे गोयच्या जनतेन पळयल्ली आहा. आणि जेन्ना निवडणूक जाली, जेन्ना गोयच्या जनतेन जेन्ना आमची 11 सिटां दिली, म्हाका दिसता ह्या 11 आमदारांनी आज गोयच्या पासत झगडपाक जाय आशिल्लें. गेल्ली जी अधिवेशनां जाली आणि खास करून जे फाटलें अधिवेशन तुम्ही पळयलां, म्हाका सांगपाक खूब गर्व भोगता की ह्या 8 गद्दार जे पार्टी सोडून गेले, ज्यांनी ह्या गोयच्या जनतेचो मॅन्डेट तांकां फटयले, हे तिनूय आमदारांनी गेल्ल्या अधिवेशनाक पुराय गोयच्या जनतेचे प्रश्न हे मांडिल्ले आसात. सो हांव ते तिनूय आमदाराचे अभिनंदन करता. पूण हे 8 आमदार हे आपल्या स्वताच्या फायद्याक लागून गेल्ले.
आणि ते आता सिद्ध जाल्ल्या. आज 1 वर्ष जाले कोणाक सांगिल्ले तुका हे खाते मेळटले ते खाते मेळटले, कोणाक 50 खोके ऑल ओके झाले. पूण आज परिस्थिती खाते ना आणि मंत्रीपदूय ना. सो कशे बीजेपी वापर करता हो हेही एक सिद्ध जाल्ल्या. पूण म्हाका वायट इतलेच दिसता की हे 8 गद्दार आणि 2022च्या इलेक्शनाक गोयच्या जनतेकडे वचून या बीजेपीच्या अगेन्स्ट मतां मागिल्ली आसा. या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान जे आज गोयचेर जे अन्याय केले, अत्याचार केला, गोंय जे विकला, गोंय आमकां डिवायड करपाचो जो प्रयत्न केला, तांच्या अगेन्स्ट वचून तुम्ही मतां मागिल्ली. आणि आज तुम्ही पुराय गोयच्या जनतेचो विश्वासघात केल्लो आसा. मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. काही दिसा पयलीं तुम्ही पळयलें की गोयचो मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्यान वता आणि पोलरायझेशनाचो प्रयत्न करता. आणि हांचे जुमला पॉलिटिक्स म्हाका दिसता आज उघड जाल्ली आहा. जे आमचे एसटी भाव जे खाणेपारचे जांचेर 144 कलम लायला, पण तांकां हिंदू धर्माचो जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल आहा तो सुद्धा साजरो करपाक मेळना. सो कसले हिंदुत्व तुमचे? तुम्ही आता सनातन हिंदू म्हणटा, तुमकां देवळां सांबाळपाक कळना. तुमकां आमचो जो हिंदूचो जो सण आहा गोयचो फेस्टिवल, तो गणेश चतुर्थी तुम्ही ते एसटी हिंदू भावांक थंय आज साजरो करपाक दिना मरे. सो हाच्या वयल्यान सिद्ध जाल्लें आहा की हे सरकार म्हणटा ते गोंयकारां पासत ना. पुराय गोयच्या जनतेक आमी एक आश्वासन दिवपाक सोदता की जे आमचे 3 आमदार जे आज विधानसभेन आसात, हे गेल्ल्या अधिवेशनाक तुम्ही पळयला की कशे तांणी पुराय गोयच्या जनतेचे प्रश्न समस्या ह्यो मांडिल्ल्यो आसात, ते मुखारूय मांडटले. इन डेमोक्रेसी पीपल पॉवर इज द सुप्रीम. आणि म्हाका दिसता हे जे 8 गद्दार जे 8 मतदारसंघातल्यान पळय पक्ष सोडून जे पळय गेल्या, हेंकां खंयच्याय पक्षान रावनी हेंकां घरा धाडपाक जाय. हेंकां आनी परत म्हणटा ते असेंब्लीन धाडपाचे ना. आणि हे तुमचे कडेन आसा. पक्षान तांकां ह्या फावट जे लास्ट इफेक्शन जाले, ह्या फावट पक्षान नवे कॅन्डिडेट दिले, क्लीन कॅन्डिडेट दिले. पूण हे लोक आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून, कोण बॅगाक लागून गेलो, कोण मंत्रीपदाक लागून गेलो, आणि गोयच्या जनतेचो तांणी विश्वासघात केल्लो आसा. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती या 14 सप्टेंबर जो ब्लॅक डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ गोवा जो आसा, हाचो आमी निषेध करपाक आज आमी हो प्रोटेस्ट करपाक हांगा हाजीर जाल्यात. हे 8 जे गद्दार जांणी गोयच्या जनतेचो विश्वासघात केलो, तांचे जे आमी एफिजीज जे करून हाडल्यात, तांकां आमी उजो लावन गोबर करतले. आणि येता ते इलेक्शन जे त्या पार्टीन पळय जे गेल्यात, जी पार्टी या देशातल्या लोकांक भारत आणि इंडिया हाजेर झगडी लावपाचो जो प्रयत्न करतात, ती गोंयची जनता हांकां परमनंट घरा धाडटली. देव बरें करूं. आमचो आमदार एक तांची सगळ्यांक खबर आसतली, एकट्याची मदर एज पास्ड अवे आणि दुसऱ्याचो ड्यू टू सम फॅमिली इमर्जन्सी हॅड टू लीव इन द आफ्टरनून. दॅट्स वाय ही कुडंट कम. मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद 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 गोयचे गद्दार मुर्दाबाद. 1 2 1 2 गद्दारों को फेंक दो. 1 2 1 2 गद्दारों को फेंक दो. 1 2 1 2 गद्दारों को फेंक दो. आणि खास करून आज वो प्रोटेस्ट मडगांव करपाचे कारण म्हणटा ते ज्या मनशान जो मनीस डायरेक्ट देवाकडे उलयता, हांव पुराय मडगांवच्या जनतेक आश्वासन दिवपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष, ज्या लोकांनी काँग्रेस पक्ष म्हणून पळय ताका मतां मारली, ते काँग्रेस पक्ष मडगांव मतदारसंघान येता त्या काही दिसा भितर ऑफिस ओपन करतले. आणि जे मडगांवचे काँग्रेसीक जे मतां मारिल्ली,
जे लोक काँग्रेसीक लागून जे आसात तांकां आमी एक तांचे समस्या, तांचे कितें प्रश्न, तांचे कितें इश्यूज आसा ते आयकुपाक आमी मडगांव एक ऑफिस ओपन करतले. वायट दिसता की मडगांव म्हणटा ते एक गोंयचे तुमी पळयलें जाल्यार सेक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना फाटीं ह्या ब्रश जुमला पार्टीच्या सरकारान मुझाफरनगर आनी ट्रेनीन खास करून CRPFनी सोदून सोदून मुस्लीम खंय म्हूण तांकां जे मारले पळय, ते वायट दिसता की ह्या सेक्युलर मतदारसंघाचो रिप्रेझेंटेटिव्हान एक स्टेटमेंट सुद्दां काडूंक ना. म्हळ्यार कशा प्रकारचो तांचेर दबाव आसा हो तुमी जाणून घेयात. पूण मडगांवकारांक काडून खास हांव सांगता की आमचे काँग्रेस पक्षाचे ऑफिस हे मडगांवान आमी ओपन करतले. रोखडेच मे बी बाय 2 ऑक्टोबरच्या पयलीं आमी ऑफिस ओपन करून वी वील बी देअर फॉर द पीपल ऑफ मारगांव. एक वर्स जालें तरी ब्लॉक जायन तुमचो मडगांव. एक वर्स जालें. सगळे घातले सिटी फादर आसा तो सिटी गद्दार आसा, ताका पयलो लासोवया आनी करया. सगळे केन्ना जातलें? खाऱ्यार लास्ट पडटले. 3 महिने पयलीं सांगिल्लें 3 म्हयन्या करतले म्हणून. हांवें सांगलें की मडगांवच्या लोकांक आमी काँग्रेस पक्ष ऑफिस ओपन करता. थंय एक दीस स्वता हांव येवन बसतलो, लोकां कडेन वचून आमी मेळटले मडगांवच्या जनतेक आनी ह्या येता त्या लोकसभेक आमी मडगांव लिडूय काडून दाखयता. केन्ना ऑफिस ओपन हॅलो ते एक टाच आहेत मातशे एक सायडी काढ ऊस लागला. एक ऊस लागलो मातशा मुखावर वार मारल्या लागतो न्हू आज तेंगे बॅनर हे जातले. मुखा घाल बाबा असे सायडीन बाबा असे सायडीन हा असे सायडीन सायडीन रावा असे येईना फाटल्या घाल फाटल्या बॅनर येतो मरे और एक छोट झाला असं दुसरे लागले माझी बांधून लागतो हार अरे लागतो वर घ्यायला ना कडबडायचं त्याचे वर लावणे रे हे तू म्हणणार आहे रे
एक दो गद्दारों को फेंक दो 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 दो पेट्रोल नारे हाँ बस पुढे रे कडबोडा जेवढा रे कडबोडा जेवढा ना अरे कडबोडा जेवढा रे एक दो गद्दारों को फेंक दो एक दो गद्दारों को फेंक दो गद्दारों को फेंक दो गद्दारों को फेंक दो प्लास्टिक का आपके रे प्लास्टिक का आपके गद्दारों को फेंक दो 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 गद्दारों को फेंक दो